जेन्ना कांय वस्त सोशली आमी पयस वचोंक जाय, केन्ना आमी आमच्या जाता तितली वेगळी पोलापोल काडूंक जाय. पूण आमी निर्णय घेतला म्हूण न्हय, पूण देवान आमकां सांगला म्हूण. आनी आमी कितें कोत्तात, आमी देवाक आमी रावलेले जाय ते सुवातेंतान धांवतात आनी आमी जे सुवातेंतान ताका जाय आमी रावले थिंतान भायर सरतात. कोण पूण आमेन म्हणटलो? वय देवाच्यान हांव ज्या दादल्या बरोबर हांव काजत जाल्यार ताची सोसून घेवची ना, हांव सोडून वेता. आनी मागीर दुसरे वाटेन ताका मेवता एक कुस्तुरी जी कोण आपल्याक मारूंक आनी आपल्याक भुरग्यांक अपमान करूंक 25 वर्सां दितात आनी ती खंयच वचिना. देवान तुका मार खावंक आनी अपमान भोगूंक आनी उबें रावून तुज्या भुरग्यांकय मारून अपमान भोगूंक आपोवंक ना. ते देवान तुका दवरूंक ना. आनी तुवें उबें रावून त्या वस्तूंक फुडो करूंक जाय आनी म्हणूंक जाय हांव हे भाशेन जेवची ना, हे भाशेन म्हाका त्रातार करूंक दिवची ना, म्हज्या भुरग्यांक हे पोरी त्रातार करूंक दिवची ना. तुका मार त्रातार कोत्तात देखून तुका मोलूच ना, हे पोरी कोणाकूच चिंतूंक दिनाका. दुसरी तुका त्रातार कोत्तात ताचेर तुजे स्वताचें मोल करिनाका. तुजी किंमत आनी मोल देव तुजे बद्दल आपल्या उतरान म्हणटा ताचेर आटापून दवर. खरेंच कशी आमच्या काजाराच्या सुरवाताच्या दिसांनी देव सोडून पळोवंक ना म्हूण आनी म्हाका सोत मानाव एक मनीस आसली म्हजे तुजी दावान वचोंक सोदता तसली. ताका सोंपें नासलें, पूण तो जावन असलो देवाक जाय म्हूण तो रावलोलो. आनी केन्नाय देव तुका आनी कोणाच्या जिवितान उजार करूंक सोदता आनी तें घडयेक बरें अशें न्हय आनी तुका मानता तशेंय न्हय, पूण जेजूची वळख दाखोवंक तांकां कोण पूण जाय. चलात आतां. तांकां गरज कोण पूण थंय नीट उबो रावंक आनी तुजी थांय घडटा ती देवाची सोडवण पळोवंक. जर तूं थंय रावशी जाल्यार देवान वच म्हूण सांगलेले बगर तूं वचनाका. देवान सोड म्हूण सांगलेले बगर इगोर सोडिनाका. देवान सांगले बगर शिरवीस सोडिनाका आनी देवान अशें सांगतोच मागीर तूं वच. आमी सगळीं जाणो देवान अब्राहमाक सांगलेलें ताची बोरपावल उटपोटीन बारान आसा. तुज्या बापायक सोड आनी तुज्या आवयक आनी तुज्या कुटुंबाक आनी घर आनी सगळें जे तूं आतां पर्यान जाणो पळय तें आनी हांव दाखयता त्या जाग्यार वच. म्हणजे म्हज्या देवान ताका सांगू पासून आतां खंय वेता तो. ताका एक इशारो पासून करूंक ना. तांणी फकत म्हणलें वच. देवान अब्राहमाक तशें करूंक कित्याक सांगलें? ताका पळोवंक जाय आसलो जर एब्राहाम ताची आज्ञा पाळता जाल्यार ताचो सगळो कुटुंब कुड्या देवाचे भोगते आसले. देवान ताच्या जिविताक येवजण दवरली आनी गरज आसली ताका ते मनशां सोशिल्लो पयस वचोंक कित्याक तांचो प्रभाव ताचेर पडलोलो देखून. आनी हांव तुका सांगता चडशे क्रिस्तांव तांची चाल देवा सवें नास करतात आनी ती वस्कत कोत्तात आनी नूल कोत्तात कित्याक तांच्या जिवितान आसलेल्या लोकांचेर ते चिटकोन आसात. देवासपणी न्हय तसले तांचे इश्ट आसात. तांच्या सांगाता तो चड वेळ ओगडायतात ते आनी कांय करिनात आनी तांकां उत्तेजन दिनात आनी तुजे भितर आसा तो दोर थेंबो भावार्थाचो चिवून भायर काडटात. आनी हांव तुका सांगता जो देव तुका तशें सांगता जाल्यार तुजे थोडे इश्ट आसात तांचो सांगात तुवें सोडचो पडटलो. तो तुज्या कुटुंबांतलो सोयरो पासून जाल्यार सो तो कोण तुका फाटी ओडटा आनी तूं जाणय तांचो तुजेर वायट प्रभाव पडटलो म्हूण. केन्नाय समाजाक लागून तुका लोकां सांगाता कांय वेळ सादचो पडटा पूण गरज ना तुवें निबाग करूंक सगळो वेळ तांच्या सांगाता रावून. कोण पूण म्हणटा तें सजमता. जेन्ना देवान म्हाका पयलें हांवें नौकारी आसा तांचे सोडशिल्ले पयस वेचें पडलें कित्याक कोणूच म्हजें सोत मानपी नासलो. म्हजो घोव म्हजें सोत मानतालो आनी म्हाका उगडास एक इश्ट आसलो जो सोत मानतालो आनी लोक म्हाका हसतालो. लोक सजमतालो पिशी म्हूण. आमकां आमची इगोर्ज सोडूंक लायली. आमचे इश्ट गेले. आमकां आनी पाटयेक आपोवंक नासली आनी हांव फकत करूंक तोच बीत करी जे देवान म्हाका कर म्हटलां तें. हांव सजमोंक ना. हांव चिंता म्हणजे तो वेळ म्हाका घुसपा गोंडोलाचो आसलो. पूण सगळ्या घडण्यां मदें ही घडणी चडूच बरी आसली. कित्याक हांव तुका सांगता जेन्ना तुका कोण एक आसना तूं देवा खरेंच बरें वळखूंक पावता. आतां सारान उटपोटी 16:1 अब्रामाचे पोतिनीन सारान ताका एक पूर्ण भुरगें दिवंक नासलें आनी तुमी जाणो देवान तांकां ताचें स्वताचें भुरगें भासायलें म्हणटच देवान ताका भास दिली. पूण देवान ती आजुनूय शार्ती करूंक नासली आनी ती रावोंक तोखलेली. आनी ऍगा नांवाची एक इजिप्टकान दागशी
तांगेर आसली आनी साऱ्यान एब्रामाक म्हणलें, आतां आयक, तिच्या मनान बरी येवजण आयली. तुमकां केन्नाय पूण तसली येवजण येता? चिपुरी तूं देवाचेर पातून उपगवलाय आनी तूं चिंताय, हांव जाणो देवाक हांवें कितें केल्लें जाय तें? सारान एब्रामाक म्हणलें, आतां आयक, सर्वेस्पर म्हज्या कुसव्याक फॉल दिवंक ना म्हणटोच तूं म्हजे दाशीशी वच. आनी फुडें वेच्या आदीं तुमी कितलीं जाणा जाणांक हें मुरपण म्हूण? म्हणजे अशें करूंक तुका व्हडलो बेजो आसपाची गरज ना. पूण लोक कितें करीत तें अजापाचें. अजाप दिसता मुरपणाच्यो वस्तू लोक कोत्तात त्यो जेन्ना तांकां कसलीय वस्त गरज पडटा. तुजो न्हय कितें वासना जावं येता म्हूण? वासना फकत लिंगाचें पातक न्हय, तुका मिनिस्ट्री समें वासना आसूं येता. तुका मागण्याचो फुडारी जावंक वासना आसूं येता. तुका एका घरा फाटल्यान वासना आसूं येता, वो एका मोटराची, वो पदवेची, वो एका उमक्या समाजीक सुस्तेन आसोंक. तुजो न्हय तुज्यान कशें सांगूं येता तुज्या जिवितान वासना आसा म्हूण, जेन्ना तुका कसली वस्त चडूच आशा जाय आनी तिचे विने तूं खोशी ना म्हूण. तर तूं म्हजी दाशेची वस आनी तिचे बरोबर न्हीद, तिचे वरवीं घोडयेक म्हाका भुरगें मेलोत. फुडलें मुरपण जें जालें तें हें सारान सांगलेलें तें अब्रामान मानून घेतलें. आनी घोडयेक ताणें केल्लें तिच्या कुडणें व्हरून वोदीक मूर्ख आसता. चलात दादल्यांनो, गरज तेन्ना आमकां तेंको दियात. तुमी म्हजें आयकलां, हांवें म्हटलें गरज तेन्ना तुमचो आमकां तेंको दियात. मोगान आनी रेस्पेदान तो दियात. पूण अस्तुऱ्यो मातश्यो अदीकूच उमाल्याच्यो आसतात आनी तुमी दादले अशें मनान चडूच हुशार. सारान आगाराक आपले इजिप्त कान दाक्षेक घेतली आनी उत्पत्ती 16च्या 3ऱ्या वर्सान आसा. हे भाशेन आब्राहम कानाच्या देसान 10 वर्सां वस्ती केल्या उपरांत तिणें तिका दिली आनी आपल्या पोती आब्रामाक ताची बायल कशी दिली म्हणटोच तो तिचेशी गेलो आनी ती गोरबेज जाली. आनी आपूण गोरबेज जाल्या म्हूण तिका गमल्या उपरांत ती आपल्या धोनीक किकोंत करूंक लागली आनी तिका बरी करिना जाली. आतां हांगा हांवें बरयलेलें मनाची अवस्था. रोखडीच तिची मनाची अवस्था वाडली. ना 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 ना, हांव गोरबेज आसन तुज्यान गोरबेज जावंक जायना. ना ना ना, सांग अब्राहमाक कोणाचो मोग कोत्तालो. मागीर सारान, ही काणी म्हाका अजाप पायता. मागीर सारान आतां तिचे रोखलेली परिस्थिती तिका बरी लागना. तर आतां ती अब्रामाशी वचून म्हणटा, म्हाका केल्लो तो अपमान तुका बुजून, म्हाका केल्लो तो उपमान तुका बुजूं. हांवेंनूच म्हजे दाशे तुजेशी दादलेली, पूण आतां आपूण गोरबेज जाल्या म्हूण तिका गमला. ती म्हाका किकोंत कोत्ता. तुजे आनी म्हजे भितर सरस्पर जोडटी करूं. बरें, अब्रामान तिका पोत्त्याक पोत्तें दिलें. ताणें म्हणलें, बरें, तर तुजी दाशी तुज्या हातांत आसा, तुका बरें दिसता तें तिका तूं कर. ताणें आपले हात नातले धुले, ताकाय त्या विशीं कसलोच गुनाव नाका आसलो. साराय तिका इतले त्रास दिवंक लागली की ती तिचे सरशिले पळोवन गेली. सगळी मुनात ती पळोवली. शुराचे वाटेन अरण्यांत एक जोर आसली. हे जोरीशी परस्पराच्या दूताक ती मेवली. खंय हांव तुका असल्यो आनी कितल्योच घडण्यो चाकयतां. हे पळयतच हांव अजाप जाली. दर एक फावट कोण परिस्थितीन ते पावतात, ती अरण्यांत पावतात. आतां जर तुका जिवीतभर अरण्यांत रावंक जाय तर फकत अडचण थंय पलापल कर. पूण जर तूं त्या अरण्यांतले भायर सरोंक जाय तर ह्या भासलेल्या जाग्यार जिवंक जाय जाल्यार तुवें वस्तूचो वाड करूंक जाय. शुराचे वाटेर अरण्यांत एक झोर आयली आनी झोरीशी सर्वेस्पराचे दूत ते मेल्ले आनी तांणी तिका मोल्लें. आगाराचे साराचे दाशे खंय थान आयले आनी खंय वेताय. आनी तुजो न्हय केन्नाय आमी पावतना आमी नकलो.
आमी कितें कोत्ता आनी तिणें म्हणलें हांव म्हजे दोनीनी सराशी पोलोन वेता. सर्वेस्पराचे दुतान तिका म्हणलें पोत्तून तुजे दोनीशी वच आनी तिच्या हाता खाला राव. तिच्या हाता खाला राव. आउच 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 आउच. म्हजे माय, हांव कांय सुवाताचेर पावलें हांवजी म्हाका दिसला म्हाका बरो ट्रातामेंट दिनात म्हूण खरेपणी. म्हजो बरो ट्रातामेंट जायनासलो. स्वताजूय म्हाका फावो तें फारीक करूंक ना, स्वताजूय म्हाका रेस्पेद दिवंक ना, स्वताजूय म्हजी तोखणाय करूंक ना आनी थंय थान म्हाका पोलोंक जाय आसलें. तुमकां म्हज्यान सांगोंक जायना. म्हाका खंयचे परी थंय थान वचोंक जाय आसलें. म्हाका वचोन म्हजी स्वताची मिनिस्ट्री सुरू करूंक जाय आसली. म्हाका वचोन हें करूंक जाय आसलें. आनी देवान म्हणलें पोलापाल काडी नाका. तूं हांगाच राव आनी तूं शीक कशें अधिकारा खाला रावोंक जाय तें. हांव तुका कितें सांगतां, तुज्या अधिकाराची जुट्टी चलोय नेजो, तूं अधिकारा खाल जियोंक शिकोसर. जेन्ना देव तुका सांगता तुजी मनाची अवस्था वायट म्हूण आनी ताचो गुन्यांव तूं आनी कोणाक दोत्ताय, तो थाऱ्यार घालूंक देवा बरोबर वावरूंक तूं तयार ना. देव तुका कितें सांगूंक सोदता थंय तूं पावताय आनी तुजें जिवीत थंय थांबयताय आनी तूं खंयसरूच वचना. पूण रावना पावोन देव तुका तें सोडून काडून म्हणटा तूं कितें कोत्ताय, तुका हाची वाज आयली, परत तूं पोलोन आयला त्या जाग्यार वच. ओ म्हज्या देवा, आयज रात्री आमी बरीं आसात. म्हाका सारको जमो मेवलो, कोणूच आजून बिल्डिंगांतलो वचोंक ना. पोत्तून तुजे दोनीशी वच आनी तिच्या हाता खाला राव. तिच्या हाता खाला राव. तेव्हा तुवें पयलें कशी म्हाका मालत्रातार कोरी पळय ती, आनी आतां तूं म्हाका सांगताय थंय परत वचोंक आनी तें सोंसूंक. देवान तुका सांगल्या बगर कितेंच सोडून पोलोन वचो नाका. हांवें म्हटलां देवान तुका सांगल्या बगर कितेंच सोडून पोलोन वचो नाका. आमेन. 1 राजा 19. तुमकां कितल्या जाणांक वो निरोप पावला? तुझा न्हय स्वता थंय मरोप म्हणजे हेंच थंयच. क्रिस्ता सवे खुर्सार मरोप म्हणजे हेंच. आदी सांत हीच खबर सांगताले जेन्ना ते म्हणटाले तुजो खुरीस तुवें उबारून तो खांदार मारून वचोंक जाय. स्वता खुर्सार खिलवप ह्या विशीं ती आतां शिकोवना, ह्या विशीं जायतेच शिकयता. पूण दूख नासलेलो खुरीस ना. दूख दिना तसलो खुरीस तूं सोदताय जाल्यार तसलो मेवचो ना. आनी म्हाका जाय तुवें उगडास धरून म्हज्या सांगण्याचो सुग्रार सोदतोच आयतार आदीं येता. सगल्यांकूच तें पुनर्जीवन जाय पूण तुका मेवचें ना. तुवें देवाक तुज्या लाचारपणा विशीं तुजें ठांय वावरूंक दिना जर. देवान हागाराक कित्याक परत धाडलें? कित्याक ताका जाय आसलें ताच्या भितर आसलेली स्वताची इच्छा मोडूंक, जिका लागोन ती पळोवन आयलेली देवाचो हुकूम नासतना तिका वचोंक. आमेन. आमेन. 1 राजा 19. इलायजा देवाचो महान प्रवादी. घडयेक इलायजा व्हडांतलो व्हड प्रवादी. सगल्या प्रवाद्यां परस व्हड. त्या आदल्या दिसा हांवेसर ओट्रान ताणें जिवीशी मारून कुडखे केल्ले बाल हाच्या सादे 400 प्रवाद्यांक आतां एक दिसाक कठीण काम. आनी तशें करचे आदीं ताणें तांकां सारकेच मूर्ख केल्ले. स्वर्गांतल्यान उजो आपयलो आनी तांकां दाखयलो खरो देव कोण तो. दुसऱ्या दिसा ताची जोडटी जाली. आमची जोडटी जाताना आमी वेगळेच तरेन वागता. तुवें बरो विसय घेवंक गरज.
आत्मिकतायेचो हो एक भाग जावन आसा. खरीपणी अजाप दिसता थोकतोच कुडी वर्दान कितली दोडटा ती. पयली वस्त जी म्हाका करूंक जाय ती कितें गोड खावंक जाय. हांगा आनीक सुमार 8 नीर बाकी उरल्यात. हांवें सांबाळूंक जाय. हांवेसर 19 वर्स 1 एलायजान केल्लें तें सगलें आनी कशे भाशेन ताणें सगल्या प्रवाद्यांक तोर्सा दिन मारले तें आहाबान जेझबेलाक सांगलें. आनी जेझबेलान म्हणलें फाल्यां ह्याच वेळार तुजें जिवीत तुज्या मोंडल्या एकल्याच्या जिविता सारकें हांव करून सोडिना जाल्यार हेंच आनी तें वोन सोड. देवानी म्हाका करचें आनी तो भियेलो आनी आपलो जीव राखूंक पावून तो पळोवन गेलो. म्हणजे तो पावलो जुड्याच्या बिरशेबा नांवाच्या नोगरान तो पावलो आनी थंय ताणें आपल्या चाकराक दवरलो. उपरांत तो एका दिसाची वाट चल्लो खंयसर हे कितलें महान न्हय. तुका देवाचें उतर मानना. दर एक फावटी ती पोलापोल काडटात ती त्याच जाग्यार पावतात. तो अरण्यांत आयलो आनी एका रोतान झाडा खाल बसलो आनी आपणाक मरण आशोन ताणें म्हणलें चोरस आतां पुरो म्हजो प्राण काड. तुज्या जर हे भाशेन तूं म्हाका त्रातार करताय जाल्यार हांगाच मेल्यार बरो. हांगाच. वर्स 9 थंय तो एक दोलेशी आयलो आनी दोलीन ताणें रात सारली. उपरांत चोरसपाची उतर आयलें एलायजा तूं हांगासर कितें कोत्ताय. वर्स 13 जेन्ना एलायजान तो आवाज आयकलो ताणें आपल्या छेद्रान आपलें तोंड धांपलें आनी वचोन दोलीच्या तोंडाशी तो रावलो आनी थंयसर ताका एक तालो असो आयकोंक आसलें तूं हांगा कितें कोत्ताय. वर्स 15 सोरवेसपणान ताका म्हणलें आयल्यार त्याच वाटेन पोत्तून दमास्काच्या अरण्यांत वच. थंय पावतोच हाजेलाक सिरियाच्या राजाक माग आनी जेहूक निमिसच्या पुताक इस्रायलचो राजा कसो तुवें मागूंक जाय आनी एलायजाक तुजे फाटल्यान प्रवादी जावंक तुवें मागूंक जाय वय तें जेरूल तुका लिसांव. देवान म्हणलें चल परत थंय वच आनी एक प्रवाद्याचें काम कर. म्हाका एक राजा माग. हांव प्रवादी माग तुजे जाग्यार म्हजें काम तुजे थांय सोमतोस तुका शिकोवन दी. तूं हांगा कितें कोत्ताय. देव वरसभर म्हजे थांय वावुरलो आनी काम करीत तो इगोर्ज सोडूंक आनी म्हजी मनिश्री सुरू कर आनी सुरू कोत्तोस तें म्हाका थावें जालें की म्हजें नीट कोत्तलें म्हूण म्हाका तिक्का घातलेली सजमूत उत्पन्न जातलो. आनी म्हाका नाका आसलें कोणूच चिंतूंक की हांव निश्ठूर वस्तरी जिका भायर सोरोन आपल्याक जाय तें करूंक जाय म्हूण. पूण देवान म्हाका सोरोय वाटेनी स्पश्ट सांगून दिलें. म्हणजे जायत्या भासांनी जायतोच भासाभास जावन की गरज आसली हांवें मिनिस्ट्री घेवन दक्षिण उत्तर उदेंतीक वस्तमेक वचोंक. आनी हांव थंय रावलीं थंय रावलीं थंय रावलीं. एक रात्री हांव इगोर्जेन बसलेलीं. म्हाका दिसता ही सुंदर वस्तरी बसल्या ते बसकेर हांव बसलेलीं आनी म्हणजे देवान म्हाका बोब मारली. देवसान सुरू जावपाचें आनी देव म्हजे भितर बोब मारता. ताणें म्हणलें तूं हांगासर कितें कोत्ताय. म्हज्या काळजान हांव म्हटलें वय देवा मुंगलारीची रात हांव इगोर्जेन वेतां. मुंगलाराची रातीक हांव अशें कोत्तां आनी तूं जाणय ताणें म्हाका कितें म्हटलें तें हांगा तुजी म्हाका गरज ना. थंय बसोन त्या दादल्याक ते विजीचेर आसा ताका पळोवंक. म्हाका जाय तुवें थंय भायर वचोंक आनी हांवें करूंक म्हटलां तें करूंक. आतां आजुनूय म्हजी परिस्थिती त्या पास्टरा विशीं बरी आसा. ताचो खूब मोग कोत्ता आनी तो ताची बायलेकूय म्हाका आवड आसा. पूण म्हज्या जिवितार एक खैरीत आपोवणें आयलें आनी देव म्हाका एक संदी दितालो सगल्या संवसाराक वचोन इवांजेल परगटूंक. आनी हांव तेच सुवातेर रावतालीं जी खरेपणी देवाची येवजण प्रमाणे म्हाका अरण्यान जागो जाल्लो. ती अरण्यांतली सुवात नासली. ती एक व्हड इगोर्ज आसली. पूण देवाक म्हजे सवय आनी गरज नासली. ते सुवातेर एक वेळ आसलो जेन्ना हांव सोडूंक करी पूण देव म्हाका दिनालो आनी उपरांत वेळ आयलो जेन्ना ताणें म्हाका सांगलें वचोंक आनी म्हाका वचोंक नाका आसलें. देव आमकां जाय तें आमकां जाय त्या वेळार कित्याक करूंक दिना.
देवा म्हाका जाय तेन्ना म्हज्या वचोंक जाका म्हाका जाय तेन्ना रावोंक जाय. ओ ना, देवाक सदांच आमच्या कामान मेंतेर जावंक जाय आनी ताका जाय तशें करूंक जाय. पूण शेवट सदांच बरो जाता अशें न्हय. बरें, आमकां वेळ ना जोनाचें पळोवंक, पूण हांव तुका सांगता. बरें वय तें वयर घालुया. जोना चॅप्टर 1. जोनासाक आमी ताच्या पुताक सर्वेस्परचें उतर अशें आयलें, उठ त्या व्हडल्या निनेवा शारांत वच आनी ताच्या खोटेपण म्हजे मुखार सोडून आयलां म्हूण तुमकां फोरगोत कर. पूण जोना देवा थंय पळोवन वचोंक कोत्तालो आनी तेच शिकाक वचोंक भायर सरलो. आतां तूं नक्षाचेर पळयशी तर तार्शीश निनेवाच्या सामकायल्या मार्गार आसा. देवान म्हणलें, निनेवा वच. आनी ताणें म्हटलें, हांव हांगाचो वेतां. म्हाका त्या लोकांक प्रवचन करूंक नाका. तांकां इवांचेल फावोसो म्हाका दिसना. हांव हांगाचो भायर वेतां. तो एका तारवार चडटा आनी जाता तितलो पयस वचोंक तो चिंता. ते सोमदिरान भायर पावतात आनी एक भिरांकूळ तुफान उपासता आनी तुजांनी ते वस्तू दोर्यांत उडयतात आनी सगळे भियेलात ते मोत्तेले म्हूण. आनी बेगीनचे मनीस म्हणटात, ह्या तारवार कोण पूण आसा जाचें जिवीत पातकी आसा. तर तो कोण? म्हणटच ते सर्ती घालतात आनी जुगार खोलतात ते भाशेन आनी सर्ती जोनाचेर पडटा. आनी ताणें म्हटलें, तूंच तो दोर्यांत उडोवंक जाय. ताणें ताका दोर्यांत उडयलो आनी रोखडेंच तुफान शांत जालें. आतां ही एक दुसरीच शिकोवन ओदीक बरी हांव ती घेना. पूण हांव इतलेंच म्हणटा, कोण पूण बसीर थान दोर स्टॉपार देवोंक जाय म्हूण. कुर्लेक उरलेलें आसा तें हांव तुमकां सजमनीक काडूंक सोदता. जो लोक देवा सांगातात चलो ना, तांकां आमी आमच्या सांगाताक ओडूंक सोदतात आनी देव तांचो फुडो करूंक सोदता आनी तांच्या जिवितांत व्हडलो गोंडोल आसा आमी आमच्या वयल्यान ओडटात. आनी आमीच नकळो कितें वायट जालां तें बरें. कांय आज्ञा पाळपी लोक धर. कांय जाणांक देवाचें बरेपण आनी आशिर्वाद तांच्या जिवितांत आसा तांकां घे. आमेन. पळय वर्स 17. जोनास थंय भायर सोमदिरान तारून घेतलें. सोरेस्परान जोनास गिलूंक एक व्हडली मासली तयार करून दवरली आनी जोनास 3 दीस आनी 3 रात्री मासलेच्या पोटांत उरलो. ताका कितें भोगलें तें मोज्यान चिंतूंक पासून जायना. तर शेकी जोनासान 5 थाप करूंक लायलो. वर्स 10. आवेसर 2. सर्वेस्पर मासले कडेन उलयलो आनी तिणें जोनासाक सुके जमनीर वोंकून उडयलो. तुज्यान नियाळूंक जाता तो कसो दिसतालो तो. चलो आनी ताचें चित्र पळोवया. ताचें सगळो ओंक आनी दोर्याचें नोंदणी कोता. आतां पळय, वो जोनास. हांव नकलो गोडेक तो हांगा खाला आसलो. आतां हे पळय. म्हाका दिसता म्हजो निरोप म्हज्यान हाचेरूच संपोवंक जाता. आवेसर 3 वर्स 1. सोरेस्पराचें उतर दुसरे फावटी जोनासाक आयलें. ताणें म्हणलें, उठ त्या व्हडल्या निनेवा शारांत वच. देवान आपलें मन बदलूंक ना आनी ताका ताणें कितें कर म्हटल्यार त्या विशीं तो आपलें मन बदलचो ना. म्हणटच तुज्यान 40 वर्सां अरण्यांत वचो येता तो 10 दिसांक वो 10 समनांक वो 6 म्हयन्यांक तुज्यान भायर अरण्यांत वचोन एका रोत्या झाडा खाला बसून देवाक तुका मरोंक जाय तशें सांगूं येता. तुज्यान खंय थारवार वचोन दोर्यान तुका उडोवन मासलीक तुका घेवंक दिवं येता. आनी तरी देव म्हणटलो, तूं पळोवन आयलाय, थंय परत वच आनी हांवें तुका कर म्हटलेलें तें कर. चलात, कोण पूण देवाक वाखाणी दियात. आनीक पोलापोल काडप ना. आमी देवाची मेकलेली. बरें, म्हाका जाय तुका उगडास करूंक की तुका कित्याचीच भिरांत दिसपाक गरज ना. आतां तुका भिरांत दिसत पूण तुवें भियोंक फावना. 2 वेगवेगळ्यो वस्तू आसात. तुज्या बलिश्ट
आनी धीत धरून तुजे वाटेन कितें येता ताका फुडो करूं येता. कित्याक देवान भास दिल्या आमचे तो केदींच आमच्यान सोसूंक जाता ताचे परो सोदीक आमचो घालचो ना. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.